देवाचे उतर ह्या नियाळ माळान सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयचे पयलें वाचप सुटकेच्या पुस्तकांतली, दुसरें वाचप कोरिंथकारांक बरयलेले पयले चिटीवेले आनी जुवामाचें शुभ वर्तमान. मोगाच्या भाव भयणांनो, सुमार 3 वर्सां जायत आयल्यांत जेजून आपल्या शिसांक वेंचून काडलोलेत. तांच्या बारोबर रावन तांकां तो शिकयत आसलो. पूण अजुनूय जेजूक दुबाव आसा. कितले म्हजे शीस म्हज्या आनी देवा बद्दल, देवा बापा बद्दल शिकल्या काय? अजुनूय ताका सारकीच खबर ना. घडयेक हांवें शिकयल्लें तांच्या मनान गेलां जाल्यार आनी हांवें जी शिकवण तांकां दिल्या म्हजे उपरांत ते फुडें वतलेच जाल्यार आज ताका एक निमाणो सोयेग आसा. सगळे आपल्या शिसांक तो बाराबर आपयता आनी तांचे मदें निमाणें जेवण कोत्ता. तांच्या बाराबर ह्या जेवणान तो तांकां जाय तें शिकयतलो. मोगाळ भाव भयणांनो, देवान आपले पोरचेचो कितलो मोग केलो हें तो आतां दाखयतलो. जेजू ही एक खुणा, देवाच्या मोगाची खुणा तांच्या बाराबर कोत्ता. ह्या निमाण्या जेवणान तो आपली कूड तांकां शेवूंक दिता. ही म्हजी कूड, घेयात आनी खायात. हें म्हजें रोगत, घेयात आनी पियेयात. आनी जितले पावटी हे कुणेन तुमी वांटो घेतल्यात तितले पावटी म्हजो उगडास करात. मोगाच्या भाव भयणांनो, जेजून आपलो बलिदान करचो वेळ पावलो. आदी फुडेंच आपल्या शिसांक तो कळयता, तांचो विस्वास वाडयता. प्राचीन काळाच्या सुरवातेक जेजून सोयतानांक सांगलोलें, मनीस फकत उंडो खावन जियेना, पूण जोण एक एका जे देवाच्या उतरांतल्यान तो जियेता. जेजूचें रोगत एक जिवी जोर. ते आमी पियेत जाल्यार आमच्या भितरली जिवी जोर सगल्यांक नवें जिवीत दितली. मोगाळ भाव भयणांनो, ही खुणा सदांच आमचे मदें आसूंक जेजूचो हुस्को आसा. ताणें आपल्या शिसांक एक धाकटुलें सांगलें. ताणें सांगूंक ना की म्हजे सारके तुमी आपलो बलिदान दियात. जेजून आपले बलिदान आमच्या पातका पासून दिलें. तें म्हाका दिवंक सांगूंक ना, तुका दिवंक सांगूंक ना, आपूण दिता. पूण आमकां सांगता इल्लीशी गोश्ट करात, ती म्हळ्यार एकामेकाचो मोग करात. तुमी एकामेका कडेन वागता आसतना प्रिती मोगान वागात, एकामेकाची मदत करात. आमी कोत्ता आमकां करूंक सांगलां ताच्यात आनी देवान जेजून आपल्या जिवितान कितें केलें ताच्यान स्वर्ग आनी संवसाराचो फरक आसा. जेजून आपलेच बलिदान दिलें आनी आमकां इल्लेशें करूंक लायता. एकामेकाचो मोग करात. ह्या दिसांनी मोगाळ भाव भयणांनो, कोविड-19 ही पिडा आमचे कडेन सगळ्या संवसाराक आसा देखून आमच्यांनी मिसान तो वांटो घेवंक जायना. हाका लागून आमकां दूख लागता. जायत्या देशांनी मिसां आसनात, मिसां कोण वचना, मिसां भायर उडयल्यात, क्रिस्ती धर्म भायर उडयला. मोगाळ भावा भयणांनी,
जेजून आमकां ही आज्ञा केल्ली, हे म्हज्या उगडासाक करात. जितले फावटी आमी जेजूचो उगडास कोत्तले हांव, ताच्या बलिदानाचो उगडास कोत्तले हांव, ताचे मांस आनी रगत आमी खातले हांव आनी पियेतले हांव, तितले फावटी आमी स्वर्गा राज्यांत भितर सोदतले हांव, आनीक 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 भितर सोदतले हांव. मागुया मोगाळ भाव भयणांनो, सगळ्या संवसाराक जेजूचें बलिदान दिल्लें आसूंक, मिसां चालू आसूंक. मागुया पाद्री पासूंक, जायते पाद्री जेजूच्या मोळ्यांत येवंक. मागोया आमच्या मदें मोग आनी प्रिती आसूंक. देवान आमकां शिकयलां एकामेकाचो मोग करात आनी देव आमकां स्वर्गा राज्यांत सुवात दवरतलो. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसर पवित्र राव, खुशाल राव.